Bazara same. Sorry. जसे हांवें चॅरमनशीप घेतलेली आसा सर्वीस डिपार्टमेंट जो मॅक्सिमम बेनिफीट हांवें पयलीं स्टार्टींग सांगलेलो की आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जितली पेंडींग कामां आसा रिलेटेड टू सिर्वेज डिपार्टमेंट ही सगळी हातीन घेतलेली आसा. तेचे बरें आख्खे तुमी पळयता आसल्यार आख्खे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एरिया वायज आमी सगळी सिर्वेजची कामां हातीन घेतली सगळी म्हणल्यार जेन्युअन केसीस आसा जी कितलीशीं वर्सां जालीं पेंडींग आसलेली. लायक तुमी आतां आमी बोगद्यार आसा म्हणजे हलमंती कडेन सो हांगली जी केस आसा ही पेंडींग आसलेली आनी हेजी जी पायपलायन आसा ती एकदम परत ओल्ड पायपलायन ऑलमोस्ट 35-40 वर्सांची पयलींची पायपलायन जाका केन्नाच परत तेजें काम जाल्लें नासलें आनी तेज्या लागून हांगा सगळ्या लोकांक वाड्यावयल्या लोकांक सिर्वेजीचो खूब प्रॉब्लम जातालो की ओवरफ्लो जातालो आनी सदांच लोकांची कंप्लेनी आसताली. सो अशें जेन्ना आमी स्टार्ट करताले तुमी पयला फर्स्ट स्टार्ट केलें आमी सड्याचेर तेजे उपरांत आमी बायणाचेर केलें. आतां ऑलरेडी आमी आतां बोगद्याचेर येयले आसा तशेंच आमी जेटीचेर म्हळ्यार आख्खी जितली मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जितली एरिया आसा ती सगळी ऑलमोस्ट आमी 100% कवर करपाचो हो टार्गेट हांवें दवरलेलो आसा. आनी हे जी कामां करता ती सगळी इंटरनल कामां करता म्हळ्यार वाड्यांनी जी सिर्वेजीचे इश्यू आसा ही सगळी हातीन घेतली आसा. त्याच प्रमाणे मेजर जी कामां आसा तिवूय आमी ऑलमोस्ट हातीन घेतलेली आसा जेवो टेंडर जावन तिवूय कामां स्टार्ट जातली. बट हे जे प्रायोरिटी आसलेली ती बारीक कामांची जी लोकांची घरांनी जो सिर्वेजीचो इश्यू जाता ताका सगळ्यांक कनेक्ट करपाक तेज्या लागून परत एकदा हांव सगळ्यां कडेन अपील करता कित्याक सगळ्यांनी सिर्वेजीची कनेक्शन घेवची आनी कोणा कडेन फायनेन्शियली जायना तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक तयारी आसा. आनी तेज्या लागून जो हो आयज जो कॉन्ट्रॅक्टर जो काम जाता तो बेरीवल कन्स्ट्रक्शन म्हणून आसा तेजें एक बरें काम चल्लां आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे सड्याचेर ताणें कंप्लीट केल्लेली आसा इंटरनल कामां ती बऱ्या भशेन काम केलेलें नीट काम केलेलें आसा. काम केल्या उपरांत तो बिश्तो सोडना तेजे उपरांत परत तो सारकें क्लीन करून दिता. तेज्या लागून खरेंच हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टराक धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचे सिर्वेज डिपार्टमेंटीचे जे ऑफिशियल आसा जेई मयूर आसा टी ए आमचो आसा आमचो तन्मय आसा. सो अशे सगळे जाण मेळून हे सगळे जाण काम करीत आसा आनी तांकां शाबासकी त्याच प्रमाणे आमच्या लोकांक सगळ्यांक हांगल्या जेंच्या लोकांनी मातसो तांकां थोड्या दिसांक लागून त्रास जातालो काम चालू आसतना तेंच्यांनी मातशें पेशन्स घेवचें थोड्या दिसांक लागून आनी ते आसा तशें रिस्टोरेशन जातलें 100% जातलें. परत ही पायपलायन आसा ती पयलींची धाकटी पायपलायन आसा ती चेंज करून आमी व्हडली पायपलायन घालता आनी सगळी जी कनेक्ट ना घरां बाकीची जी सिर्वेजीची तांकां सगळ्यांक कनेक्ट करून थोडीशी घरांक तांकां कनेक्शन ना ते आपल्या ड्रेनेजान सोडटा आनी तेज्या लागून तो वासूय येता आनी तो मिक्सअप जाता गटरा भितर. सो ते ना जावचें म्हणून ते कनेक्शनाकूय लागून आमी एक तयारी केल्लेली आसा आनी जे चेंबर्स आसा तेवूय रिप्लेस करतले जे मेन होल्स आसा तेवूय रिप्लेस करतले आनी फूल पायपलायन रिप्लेस करतले अशें हें काम आसा. आनी म्हाका दिसता हें काम चडांत चड हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां ही एरिया मातशी नाजूक एरिया आसल्यार लोकांक येवपाक वयपाक त्रास जावंक जायना म्हणून बेगीनच्या बेगीन एका म्हयन्या भितर काबार करचो सांगलें. ताणें म्हाका एश्युरन्स दिल्लो आसा एका म्हयन्या भितर हें काम करतलो म्हणून. काम व्हडलें आसा तरी पासून तो एका म्हयन्या भितर हें काम करतलो आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कित्याक खरेंच तेजें काम बरें आसा आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण काम बरें करता ताका एप्रिशिएट करपाची आमची गरज आसा एज अ आमदार म्हणून आनी हांव ताका खरोच एप्रिशिएट करता बरें काम चलिल्लें आसा. अशीच आतां खुबशीं कामां आमची चालू आसा. हे फुडें जेटीचेर ऑलरेडी काम स्टार्ट केलेलें सेकेंड फेज आमची चालू आसतली तेन्नाय थंयसर आमी काम करून घेतलेलें अशें इंटरनली घरांनी कोणाक इश्यूज आसा मेनली जेटीचेर थंयसर सुद्दां आमी कामां ही सगळीं घेतलेलीं आसा आनी बेगीनच्या बेगीन कामां जी सिर्वेज डिपार्टमेंट चॅरमॅन आसल्या कारणान म्हाका मातशें तें इजी जाता लोकांची कामां. फक्त मुरगांवान न्हू आख्ख्या गोंया भितर आमी सगळीं सिर्वेजीची कामां घेतलेलीं आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जेचे आशिर्वादान ब्लेसिंगान हे आमी फुडें चल्लेले आसा आनी ताचो फूल पाठिंबा आसल्या कारणान आमी कामां बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करून कंप्लीट करूंक शकता. हे सायडीन गटार आसा अभंग सारको सगळीं झाडां वाडां तेज्यातून सोरोप येता अदगर बी वयर सरता अशें आनी ही
लायन आसा पळय 3 चेंबर आमी डेली साफ करतात. दुसरी गजाल हो डायरेक्ट म्हाज्या घरा सकयल म्हणजे की हे आसा पारेत आसा पळय तेज्या मुनात सगळे संडास लायन वता. कितें करपाचें सांग. घरांनी सांगला की करता म्हणून त्या बसात आमी आसा. ये आमी आयज आसा हांगा वॉर्ड नंबर 6 सॅल्मन थिएटरा कडेन जमिल्ले आसात. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर इतलो लोक पळय जमला हो. कारण कितें काय म्हटल्यार टेन्शन म्हणटा तें व्हडलें हांगा ह्या वाड्यार आशिल्लें तें सिवरेजीचें. सो ते टेन्शनाक लागून आमचे हो लोक पळय जमा जाला की त्या टेन्शन पयस जावपाचो आसा म्हणून हांगा सिवरेज लायनीचें इनॉग्रेशन चालू जालां. म्हणजे न्यू कनेक्शन हांगा वयर वाड्याचेर जितले चेंबर्स आसा ते जितले चेंबर्स आहा पळय ते सगळ्यांचो तो टेन्शन आसलेलो की एवरी टायम आतां आई सांगून गेले पळय की तेंचे आपापले दारान खंय ते चेंबर्स आसा ते सगळे ब्लॉक 2-3 दिसान ब्लॉक 2-3 दिसान ब्लॉक. सो आमी बाई कडेन वचून आमी ऑफिसान उलयताले की बाई हेजेर कितें तरी परमनंट सोल्युशन काडया म्हणून. सो देवाचे कृपेन आमचे CMचे बरेपणान बाईक आयज सिवरेज चेअरमॅनशीप मेळ्ळ्या आनी तेच हितून आदारान आमचे हे वाड्यार आनी आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जितले पळय प्रॉब्लम सिवरेजीचे मेन प्रॉब्लम आसा ते क्लियर जातले. आनी आमकां आतां पळय जेन्ना आमी आमचें ओन घर जेन्ना आमी रिनोवेट करता तेन्ना आमकां आतां प्रॉब्लम आसता हांगा पळय शिफ्टींग करपाक. आनी जेन्ना हांगा आमची सिवरेज लायन क्लियर जातली तेन्ना लोकांक त्रास जातलेच. मातशें तें लोकांनी सगळ्यांनी सांबाळून घेवचें आनी जेन्ना बरें जाता तेन्ना मातशे त्रास भोगचेच पडटा. सो मागता हांव आमच्या वाड्यावयले सगळ्यांक की मातशें एडजस्ट करून आमचो टेन्शन थँक्यू. आमगे ते सायडीन सगळे म्हळ्यार लोक सगळे हे कितें कचरो बिचरो सोगले न्हू आमगे गटारां उडयताय वयरच्यान सो आमकां मुगे पावसा उदक येयलें तशें मुगे टॉयलेटा कडेन येता. सो म्हाका कांयच करूं मेळना. सो हांव सरा सांगता उपकार करून मुगे सगळे मुगे क्लियर करून हांव जाणा सर आमकां करून दिता म्हणून आनी तें करून येयला तो आनी देवा कडेन मागता सदां बोलांक बरी करून आनी सदां चेर्स सर. कित्याक हे लॉंग टर्मचें पेंडींग काम उरलेलें सगळ्यान मेन म्हणल्यार वयर हो मेन सुद्दां ही मेन पायपलायन आसलेली. जितले वयर चेंबर आहा पळय ते ह्या पायपलायन सगळे पायपलायन ते ब्लॉक जाताले आनी सगळे चेंबर ओवरफ्लो जाताले. सगळ्यान मेन म्हणल्यार आतां बाईक जेन्ना डिपार्टमेंट गावला तेन्ना बाईन नॉट ओन्ली आमची एरिया एंटायर एरिया इंडोर वॅक्यूम घेतलेलो आहा आनी त्या कोतान हें काम सुद्दां मेन चालू केल्लेलें आहा. हें जर काम जालें जाल्यार वयर जितले आमकां डेली कंप्लेनी आसता. एवरी डे कोण ना कोण कंप्लेन घालता आसता सिवरेजान की सो चेंबर ब्लॉक जालो ओवरफ्लो जालो. जर हीच जर मेन पायपलायन हांगा चेंज जाली न्हू तर तें सगळ्यांचे ऑटोमॅटीक सगळ्यांचे इश्यू रिजॉल्व जातले. सो ताका लागून हांव बाईकूच पयलीं थँक्यू म्हणून सोदता आनी आमच्या ऑनरेबल CM हांव थँक्यू म्हणून सोदता की तेणी इनिशिएटीव सगळें फुडें सरला म्हणून. थँक्यू. इनॉग्रेशनाच्या पयलींच हांगा वयर भोरलो तेजेच पयलीं भोरलो खूब जाणांची अशी कंप्लेनी आतां ती आई सांगेल जाली पूण कोणें हांगा कोणें लक्षच घालना आसलेलो. ते सायडीन फ्लोर आतां मयुरा काडून ते पयलीं आनी तेच दाखयलें मयूर हो आमच्या प्रोजेक्ट मयूर म्हणून प्रोजेक्टान आहा. सो हांगा कोणेंच लक्ष घालना तेज्या खातीर भाई फुडेंच हांव थँक्यू म्हणटा. हांगा बारीक कामाचेर तो लक्ष घालता. थँक्यू.